डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स जे आमी ड्रेन्स आसा त्याच्या खातीर आमी ऑलरेडी बेगीन पावसा खातीर आमकां आमी लेबर घेवपा खातीर आमी एक ऑलरेडी प्रपोजल मोर दॅन 20 लॅक्साचो आमी गव्हर्मेंटाक धाडला ज्या सोडाक तो प्रपोजल आमी धाडटकीच आमकां हे 3 म्हयन्या खातीर जे आमी सगळे ड्रेनेज क्लीन करपा खातीर आमकां लेबर घेवपाक जाय ते आमकां अप्रुवलाक आमी धाडला सो ते फंड आमकां येतकीच आमकां ते खूब हेल्प जातलो रिगार्डींग ड्रेनेज क्लीन करपाक सिटी क्लीन दवरपा खातीर ते 3 म्हयन्या खातीर आमकां ते मनसुरा खातीर आमी त्या पयलींच प्रपोजल धाडिल्लो तो अप्रूव जावन येतलो आनी तेचे आमी ते लेबर त्या प्रमाणे जातले जरेश्वर नावाचे कितें जालां की ते ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चरान फॉलोअप करून सगळे फायनान्साक गेल्ले ती फायल पूण ती मागीर कितें जालें की तेमी आमकां लेटर जालें की ते कौन्सिलान 15 फायनान्सा अंडर ते नाला घेवप पूण नाला WRDन करपाचें आसा ते आमी करपाक शकना म्हणून आमी ते ऑलरेडी लेटर परत बरयला की इट इज अ नाला आनी नाला जे आसा ते WRD अंडर येता रिगार्डींग इन्क्रीज इन म्युनिसिपल टॅक्सीस सो आमी तेन्ना आमी परत सांगता की तेन्ना आमी कौन्सिलान डिस्कशन केल्लें आनी थोडे आमी जे इतले वर्सां रेट्स वाडोवनाशिल्ले ते आमी रिवायज करपाक आमी फक्त डिस्कशन केल्लें आनी त्या भायर आमी नोटीस बोर्डार मारिल्ले की लोकांनी सजेशन ऑप्शन दिवचे त्या प्रमाणे बिजनस फोरम ते आयिल्ले लोक त्यांचे सजेशन आमी घेतले बाकीचे लोकांले ऑब्जेक्शन आशिल्ले ते सजेशन घेवन आमी ते आतां ते डिसायड केला की आमी ते इन्क्रीज करचे न्ही सो आमी डिसिजन घेतला की ते आमी डिफर केला सो आमी ते इन्क्रीज करचे ना आनी म्हणून आमी ते डिफर केला कलेक्टराचो आमकां हे आसा नोटिफिकेशन की आमकां ते U-turn प्रोहिबीट करपाचें प्रोहिबीट U-turn बसीचे वता आनी थंय मागीर फुडें डेंजरस U-turn आनी कोणाक लागपाक शकता गाडी बी पार्क केली आसा सो तो आमी डिसिजन घेतला की ते प्रोहिबीट करपाचें कलेक्टराचे डिसिजन जे आमी हें केलें फॉलो करपाचें तशी वतली ना थंय ना दादा ना आणि एका बिल्डिंगेत चर्चा आयली की टेक्निकल इश्यू कितें फाल्यां जाल्यार मागीर टेक्निकल डिपार्टमेंट जावं ते बिल्डिंग ना एव्हिआर रिएलिटर्स आसा पळय तेंचे ऑलरेडी एव्हिआर रिएलिटर्स तेंचे ऑलरेडी ऑक्युपन्सी खातीर ती आयला ते कितें जालें ती ड्रेनेज आसा पळय ती बस स्टँडार आसा ती ड्रेनेज आसा पळय ती DMA गेल्ली तेमी DMA तेणें फायल केली की ड्रेनेज थंय नाशिल्ली सो तेणें DMA आपले पेटिशन घातलें तर तेची हियरींग जाली आनी ते मागीर DMA डिसिजन केलें की ताका एक तर आमी बांदून दिवपाची ती गटर ते आसा ते नाल्यार तेणें आपल्या पयशाक बांदपाचें सो कौन्सिलान डिसिजन केलें तेणें आपल्या पयशांनी ती गटर बांदपाचें